नमस्कार, पोया प्रुडंट खबरो। मीडिया रिपोर्ट, सोशल मीडिया पोस्ट थोमणे आयकून पीडब्ल्यूडी मंत्र्याक जाग, व्हॉट्सएप नंबर जाहीर, रस्त्यांचे खंय फोटो धाडचे, जाग्यार घालता दिगंबराची मडगांव आडावपाची तयारी। आरोग्य मंत्री विश्वजीतान जाहीर केले 1000 मायज पोस्ट तशाक तशा भरचे ना, गरज पळोवन भरती। मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट, पोस्ट फुडले 5 वर्साची गरज पळोवन केल्यात मंजूर। वास्को नेव्हल सेक्युरिटी कॉप्साच्या खुनाच्या केशीत अटक, स्वामीनाथन मणीन आपल्या वांगड्याचो केलो खून, किरकोळ वादावेल्यान प्रकरण खुनामेरेन वास्को पुलिसांनी मणीक उखल्लो। दुष्काळात 13वो रिलायन्साच्या 300 कोटी देण्याचे शुल्ककाष्ट सुटना, 292 कोटी रुपया आणि जूर फारीक करपाच्या ऑर्बिट्रेटराच्या अर्दी आड गोंय सरकाराचो आव्हान अर्ज एपिलेटात मारलो भायर, 292 कोटीचे जाले 390 कोटी। मोदीच्या वाडदिसा निमतान सेवा सप्ताह फुडल्या म्हयन्यासावन दर तिसऱ्या बुधवाराक खंय आमदार मंत्र्याची बसका। मुख्यमंत्री म्हणटा म्हादयचेर कर्नाटका बरोबर कोर्टा भायर वाटाघाटीची शक्यताय नाच। अनंत चतुर्दश जाली, 11 दिसांचे सार्वजनिक गणपती लागले वर्साच्या गंगेच्या वाटेक। पळयात कोकणातल्या गोंयासयत पुण्या मुंबईच्या मानाच्या गणपतीचे विसर्जन। आणि 6वे ISL खातीर FC गोवान सुरू केली प्री सीझन ट्रेनिंग। अंदू सुपर कपास सयत 2 ट्रॉफी जिखपाचे टार्गेट, म्हणटा कोच लॉबेरा। एक सारखे मीडिया रिपोर्ट, लोकांचे सोशल मीडियाचेर पोस्ट आणि रात दीस थोमणे आयकून निमाणे PWD मंत्री दीपक पावसकाराक जाग आयली। डॅमेज कंट्रोलाक आता ताणें सोशल मीडियाचोच आधार। कोणाच्या वाठारांत रस्तो पेड्ड्यार जाला, फोंडकुलां पडल्यात, तांणी व्हॉट्सएपार फोटो धाडचो म्हणून एक नंबर जाहीर केला। राती सावन मडगांवां रस्त्याचें काम चालू जायना जाल्यार शुक्रार सावन रस्ते आडोवपाची आमदार दिगंबर कामतीची शिटकावणी। नंबर आसा 7796667373 हो व्हॉट्सएप नंबर आसा आणि हेजेर जे आता लोक उलयतात न्ही, आता सध्या व्हायरल जाता हें जाता तें आमकां बरीच न्ही तें, आनी आमचे ऑफिसर काम करता पूण तरी कोण म्हणटा आमकां काम करना, पूण प्रॅक्टिकली आमी हे एक केला आणि ह्या म्हणजे पावस कमी जालो जाल्यार टोटल रोड जे आसा ते रिपेअर आमी करतले। आणि फुडल्या आता नोव्हेंबराक आमचे ऑटोमिक्स प्लांट स्टार्ट जातले, नोव्हेंबराक स्टार्ट करूंक मेळना ते। आता ज्या रस्त्यांक अजून 3 वर्सां जाल्ली ना त्या रस्त्यात तोच कॉन्ट्रॅक्टर खंय जाग्यार घालून दितलो। जे तेंच्यांनी रोड केले 18-19 त्यांनी करपाचे। आता आमकां व्हॉट्सअपार मेसेज आयली, आमी रोखडे आमच्या ते वर्क डिव्हिजनाच्या ज्युनियर इंजिनियर, असिस्टंट इंजिनियर, एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर ही मेसेज धाडटले, रोखडेच तांकां पावतली, सगळ्या सर्क्युलेट जातली मेसेज। रोखडेच सायड इन्स्पेक्शन जातले आणि सायड इन्स्पेक्शन जातकीर समज हे रोड ते कॉन्ट्रॅक्टरान 2017-18-19 भितर केल्ले तेंचे कडेन 3 वर्साचो मेंटेनन्स आसा जाल्यार ते इमिजिएटली ते कॉन्ट्रॅक्टर हे करून दितले। मजगती आमदार दिगंबर कामतीन मडगांवच्या निकृष्ट दर्जांच्या रस्त्यांची पळोवणी करून PWD अधिकाऱ्यांक ते विशीं जाप विचारली। तुमचेर लॉ अँड ऑर्डराची मागीर जबाबदारी तुमचेर आहा, तुमकां एडिशनल हेडेक जातली। आता सांगता आणि म्हणून हांवें सगळे वांगडा आसा रस्त्यार हांवें सांगला की तुका कितें पुरो जाला आतां ताका चांगलो क्वेश्चन डायरेक्ट कलेक्टरा म्हऱ्या वचा, थंय एडिशनल कलेक्टरा म्हऱ्या हांव एक अर्द वरान थंय येता। पयलीं रायटिंगाक सगळे ऑर्डरी काडा कितें जाय म्हणटा त्यो, म्हाका रातचे 9:30 जाय आणि 9:30 जर हांगा काम स्टार्ट जालें ना फाल्यां सकाळीं फूल म्युन्सिपालिटी आनी चर्चा कडले ट्राफीक बंद जातलें। तुमी एरेस्ट करता, एरेस्ट कर, वी आर प्रिपेअर्ड टू फेस द एरेस्ट। हे क्लियर कट, आमचे पासियास लूज जाला सारखे सगळ्यांचे। आमकां गाळी खावचे पडटा मरे, बेस्ट आमदाराक लोक गाळी मारता वतात, आमकां फोन मारता, ती सगळे आमगे तोंडावेले म्हणून आमकां मातशें ओगी रावता, जाल्यार कितें करपाचें? कसलें अशें केन्ना जालें ना म्हणटा 25 वर्सांच्या इतिहासांत हो मेन रोड म्हणटा तो केन्नाच असो जावना। सगळ्याक लेबर घालून क्लीन करून गेले, मागीर आनी पावस पडलो, 4 दीस आनी पावस पडलो आणि हे डॅमेजीस रस्तो पिड्ड्यार कित्याक लागून जालो? लो क्वालिटी यूज केली, क्वालिटी
सुपरवायज केला नाशिल्लो. If you ask me this question, I've been taken this post in June 18. So after my the work was carried out before I had any role in it. So I have to see that what is the actual cause of this. What could be the reason? What could be reason means it could be Yes. reason could be maybe Reason is either it is the asphalt or less percentage of asphalt. These are the only reasons. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन जाहीर केल्ले 1000 मायज पोस्ट तशाक तशे भरचे ना. तांच्या खात्यांची सध्याची गरज पळोवन पोस्ट भरतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पष्ट केला. नोकर भरती बंद करू ना. गरज आसा ते पोस्ट कर्मिक खात्याच्या NOC प्रमाण खंय भरप चालूच उरतले. उपमुख्यमंत्री बाबू म्हणटा पोस्ट खंय फुडल्या 5 वर्सांची गरज पळोवन पास केल्ले आसतात. टप्प्याटप्प्यान भरपाचे. आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन GMC आनी आरोग्य खात्याचे मेळून 1000 मायज पोस्टांच्यो जायराती दिल्ल्यो. आतां मेरेन हजारांनी अर्जूय आयल्यात. मात ह्या 1000 मायज पोस्टांतले सामके गरज आशिल्लेच पोस्ट सध्या भरतले म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान स्पश्ट केलां. दुसरे वटेन स्टाफ सिलेक्शन आयोग नेमपाचें काम चालू उरतलें म्हूण मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां. आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सँक्शन जाल्या उपरांत ताजेर स्टाफ सिलेक्शन कमिटी चेअरमॅन अपॉइंट करपाक जाय. बाकीचे जी कमिटी आहा ती घालपाक जाय. इट वील टेक सम टायम. बट तरी सुद्दां ताका लागता आतां एमर्जन्सी ज्या पोस्टांची भरपाक जाय, एमर्जन्सीची गरज लागपाक जाय, ती जशी आमी म्हटलां ते पर्सनल डिपार्टमेंटांतल्यान तेंच्यांनी परमिशन घेवन ते पोस्ट भरपाक काय हरकत ना. आमी खंयसरूच जे विरोधक आरोप करता त्या प्रमाणे हेल्प बंद करूंक ना. रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद करूंक ना. रिक्रुटमेंट प्रोसेस इज ऑन. मिनिमम रिक्वायर्ड तितलोच जातलो. आत्ता कितें गरज आसा तो रिक्रुटमेंट प्रोसेस जातलो. ऑलरेडी ते आर्ट एंड कल्चरची सुरू आसा, हेवटेन कलेक्टराची सुरू आसा, ESIची सुरू आसा, हेल्थांतल्यो सुरू आसा, सगळ्यो सुरू आसा. लास्ट टाइम पोस्ट येले न्हू सोशी स्टाफ न्हू. ताजेर ऑलरेडी ताजेर डिस्कशन जे आसा हेल्थ मिनिस्टराच्या बरोबर बसून डिस्कशन जावन तो कितें तरी विशय आतां कितें आसा आतां ताजेर जस्ट हेल्थ मिनिस्टर आज नाशिल्लो म्हणून ताच्या बरोबर मेळूंक ना. एक मेळ्या उपरांत ताजेर जे कितें तेजे गरज आसा ते पोस्ट भरले वयतले. ताजेर काय लोकांची एप्लिकेशनां दिवप चालू आहा तेंची मातशी कन्फ्युजन आहा. ती चालू दवरपाची तेंच्यांनी. एक्चुअली ते आतां हांव मिनिस्टरा बरोबर बसतलो जाल्यार तेजी एक्चुअली आत्ताची रिक्वायरमेंट कितें आसा हें पळोवन उलोवंक शकतलो. आज आउट ऑफ आसा तो फॉर बसता आनी एकदां ठरयता मागीर. उपमुख्यमंत्री म्हणटा पोस्ट सँक्शन जाता फुडल्या 5 वर्सांची गरज पळोवन. गरज उप्रासता तशें ते भरप. एक पावटी डिपार्टमेंटाक सँक्शन कशें मेळटा की ह्या फुडली 5 वर्सां भितर कितली जायी अशें आसता. पण 5 वर्सांची ते 5 वर्सांची आतांच भरपा जाय अशें नासता. आतां कितले नीड आसा हय म्हणजे आतां कितली गरज आसा ते पयलीं भरचें जेणे करून कामय कसलें उरपा जायना आनी कसलो एडिशनल ताणय पडपा जायना. हेल्थाचे पोस्ट आसले न्हू 600 कितले स्टाफ नर्सीस आसले ते फुडल्या 5 वर्सां खातीर आसतले. खूब कडेन अशें आसता म्हणजे आमचे अशें न्ही खूब कडेन अशें आसता की प्रोविजन करता आसतना ते 5 वर्सांचे आसता. जी गरज आसा ती तेणी सेवन म्हणला की जी नीड आसा आनी गरज आसा ती घेवपाकच जाय. कित्याक खंयच्याच पद्दतीन डिपार्टमेंटाचें काम तो हेल्डअप जावपा जायना. काम स्मूथ चलपा जाय. म्हणजे ते जी नीड आसा तेणी प्रत्येकाने पर्सनलाचे परमिशन घेवन तेका हें करपाकच जाय. उरलेले मागीर जाय तेन्ना जायते म्हणजे जशें रिक्वायरमेंट जे हे आहा ते डिमांड म्हणजे आसता असो. जॉबांचो विशय बेरेस्तारा आमदार मंत्र्यांचे बसकेत चर्चेक आयलो. मात बसकेक विश्वजीत नाशिल्लो. तो खंय बेळगांवां एके कार्यावळीक गेला. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. वास्को नेव्हल सेक्युरिटी कॉप्साचो खून. नेव्हल स्टाफा मदींच केस्तांवां एकल्यान दुसऱ्याक मारलो. स्वामीनाथन मणीक वास्को पुलिसांनी खुनाच्या आरोपा खाला अटक केला. ताणें ताचो वांगडी नेव्हल सेक्युरिटी कॉप VM सिंग म्हणटा ताका तकलेर कसली तरी जड वस्त मारल्या आनी त्या मारा सरशी ताचो जीव गेला. वास्को पुलीस चौकशी करतात. किरकोळ वादावेल्यान प्रकरण खुनामेरेन पावलें म्हणून पुलीस सांगता. नेवल आर्ममेंट डिपो ताजो सेक्युरिटी ऑफिसर येवन ताणें एक कंप्लेंट लॉन्च केली आमच्या मुखार की तांचे जे DSC म्हणजे डिफेन्स सेक्युरिटी कॉप्स हाचे स्टाफ थंय गार्ड ड्युटेक आसता. गेटीचेर सेंट्री पोस्टाचेर गार्ड ड्युटेक आसता. तेंच्या दोगां भितर काल तेंच्या बॅरेकान जे रेस्ट बॅरेक आसता थंय तांची झगडी जाली. सो तातूंत एक S मणी म्हणून स्वामीनाथन मणी ह्या नांवाच्या एका DSC जवानान ताच्याच एक कलिगाक एक हार्ड ऑब्जेक्ट तकलेर मारून तो जाग्यार थंय पडलेल्या ठिकाणी तेजी डेथ जाली.
हाका मागीर नोटीस करतकच तांच्यांनी नेवल हॉस्पिटल जिवंती आसा थंय शिफ्ट केले, बट ही वॉज डिक्लेअर्ड ब्रॉड डेड. आनी हे इन्सिडेंट जाले अरावंड रातचे 9:30 सुमार, आनी तांच्या दुसऱ्या गार्डाच्या नजरेन ते अरावंड 11:45 तो दिसून आयलो. सो ऑलमोस्ट 2 hours ही वॉज लायिंग ऑन द स्पॉट. सो बिकॉज ऑफ एक्सेसिव्ह ब्लिडींग अँड इंजरीज टू द हेड ताची डेथ जावपाचें कारण आसूं शकता. जो एक्यूज आसा एस मणी म्हणटा पळय तो, ताका आमी अरेस्ट केला आनी ताकाय मेडिकलाक धाडलेलो आसा सगळ्या. झगडी कित्याक लागून जाली कितें कळ्ळें? झगडी इज ओवर अ पेटी इश्यू. दोगी जाण एकाच गार्ड पॉयंटाचेर ड्युटेक आशिल्ले. दोगां भितर दोगी बरोबर जेवल्या. जेवून जातकच बेश्टी फकाणां करून आर्ग्युमेंट स्टार्ट जालें, एकामेकाचेर थापटां मारली आनी मागीर रागा भरून थंय चड व्हडलें स्कफल जालें आनी तेणें ताका काडून कितें तरी हार्ड ऑब्जेक्ट मारलें. गोंय सरकाराक अर्थीक अडचणीच्या दुष्काळात तेरावो. रिलायन्साच्या 300 कोटी देण्याचे शुल्ककाश्ट सुटना. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चराक 292 कोटी रुपया फारीक करपाच्या ऑर्बिट्रेटराच्या अर्दी आड गोंय सरकारान घाल्ली याचिका पणजे ऑर्बिट्रेशन एपिलेट अधिकारणीन भायर मारली. 292 कोटी फारीक केले ना जाल्यार ताचेर 15 एप्रील 2018 सावन वर्साक 15% जुरी फारीक करचे पडटलें. सरकार RSPEL कडच्यान वीज खरेदी करतालो तेन्नाच्या बिला वयल्यान वाद 292 कोटी देण्याच्या आयच्या घडयेक जाले 360 कोटी. आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनलान गोंय सरकाराक रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चराक तांचे वापरिल्ले विजेचे बिलिंगाचे 292 कोटी फारीक करचे म्हूण ऑर्द दिल्ली. आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनलाचे हे ऑर्दीक गोंय सरकारान आर्बिट्रेशन अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार आव्हान दिल्लें. तो अर्ज ऑथॉरिटीन भायर मारलो. ट्रिब्युनलान गोंय सरकाराक 15 एप्रील 2018 मेरेन 292 कोटी रुपया रिलायन्स इन्फ्राक फारीक करात म्हूण सांगिल्लें. 15 एप्रील 2018 मेरेन गोंय सरकारान पयशे फारीक केले ना जाल्यार ताचेर दर वर्साक 15% व्याजान ते फारीक करचे म्हूण ऑर्द आसा. अपिलेट ऑथॉरिटीन गोंय सरकाराची मागणी भायर मारिल्ल्यान गोंय सरकार आयचे तारखेन रिलायन्साक 359.54 कोटी रुपया देणे. हे ऑर्दीक उंचेल्या कोर्टात आव्हान दिवंक तिका स्थगिती दिवची म्हूण अपिलेट ऑथॉरिटी मुखार गोंय सरकारान रोखडोच केल्लो अर्ज ऑथॉरिटीन मानून घेतलो. अपिलेट ऑथॉरिटीन आपले ऑर्दीक 6 सप्तकांची स्थगिती दिल्या. गोंय सरकाराकूच वीज पुरवण करपाक म्हूण सांकवाळे रिलायन्स साळगांवकार पावर लिमिटेडा खाला मुखेल कंपनी रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरान प्लांट घाल्लो. मात रिलायन्स साळगांवकार पावर लिमिटेड कंपनीन हेरांक वीज पुरवण केली म्हूण वाद उपराशिल्ल्यान गोंय सरकारान तांकां पयशे फारीक करूंक नाशिल्ले. ताचेर रिलायन्स साळगांवकार पावर लिमिटेड आर्बिट्रेशन ट्रिब्युनल मुखार गेल्ले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयची बीजेपी 17 नोव्हेंबराक प्रधानमंत्री मोदीचो वाडदीस मनोवपाच्या तयारेत पुराय सप्तक सेवा सप्ताह म्हणून मनयतले. ना बॅनर ना जायराती. पक्षाच्या फुडारी आमदार मंत्र्यांनी खंय आपापल्या वाठारांत नितळसाण करपाची. आश्वानी भेटी. मतदारसंघांनी सामाजीक कार्यावळी करपाच्यो. फुडल्या म्हयन्या सावन दर तिसऱ्या बुधवाराक खंय आमदार मंत्र्याची बसका जातली. इतले मजगतीं कर्नाटका बरोबर म्हादयचेर कोर्टा भायर वाटाघाटींचो प्रस्नूच येना म्हणून मुख्यमंत्री सावंतान स्पश्ट केला. बर्थडे पार्टी वटेच्यान कितें कार्यक्रम? पार्टी सेलिब्रेशन अशें ना, आमी सेवा सप्ताह म्हणून तो मनयतले. तेजो आमचो गोंयचो प्रमुख दयानंद सोपटे केला आमी. 2 सहप्रमुख केल्या आनी प्रत्येक मंडळ स्तराचेर प्रमुख केल्या आनी गोंयभर 40 मतदारसंघांनी 14 ते 20 तारखे दिसा आमी 3-4 अशे कार्यक्रम दवरले. आनी ते कार्यक्रम जातले म्हणजे खंयच्या वचून मेळपाचें आसूं, सोशल वर्कर हय, क्लिननेस ड्रायव्ह आसूं किंवा हॉस्पिटलान विजीट करपाचे पेशंटांक मेळप आसूं. हांवें तो असो ठरयलो की खंय बॅनर लावप ना किंवा ब्लड डोनेशनाचो कार्यक्रम किंवा अशे कार्यक्रम आसतले. आनी ते खंय हेजे जाहिरात म्हणजे आमी बर्थडे असो करिना, ते साजरो असो करना, पण सेवा प्रकल्प ह्या हितूंतल्यान सेवा
सेवा सप्ताह म्हणून तो मनयता. सहित सगळे आपल्या एक फावटी बसपा जाय, सगळ्यांक घेवन म्हणजे टोटल म्हणजे मिनिस्टर 12 मिनिस्टर ते जालेच, ताचे भायर सगळे महामंडळाचे अध्यक्ष आसात तांकां घेवन सविस्तर घातली आनी डिपार्टमेंटा सगळे अधिकारी. आता ह्याच्या उपरांत एवरी वीक मिनिमम एका मिनिस्टराच्या बरोबर त्याच्या खात्याच्या सहित म्हणजे रिव्ह्यू मिटींग ज्यो आहा त्यो सुरू जातल्यो, जेणे करून इन लॉंग रन आमकां ते स्ट्रीमलायन करपा खातीर बरें पडटलें. कोणाचे डिफरन्सीस काय नाशिल्ले, मंत्री आनी त्या मंत्रालयाचे काही डिफरन्सीस जे आहा पळय रे हे म्हाका दिसता लोक क्रिएट करता. डिफरन्सीस काय नासता आनी थोड्योश्यो बातम्यो बी व्हडल्यो हाडून त्यो क्रिएट केल्यो वता. ओके. बुधवारा आमदार मंत्री पार्टी अध्यक्ष सभापतीची सीएमाच्या बंगल्यार बसका जाली. फुडल्या म्हयन्या सावन तिसऱ्या बुधवारा आमदार आनी मंत्र्यांची बसका जातली म्हूण सध्या तरी जाहीर केला. खात्या बरोबर तांचे संबंधीत महामंडळ अधिकाऱ्यांची बसका जातली. प्रशासन जाग्यार घालूंक हालचाली. म्हादयचेर कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्या बरोबर चर्चा करपाचो विशयूच येना. जें कितें आसा तें कोर्टान जातलें म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान परत एकदा स्पश्ट केलें. ते म्हाका म्हादय सारखीच खबर आसा, त्या खातीर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हेजो तरी कसलोच विचार ना. म्हादयच्या बाबतीत बारीकशे सुद्दां खंयसरूच आमी कॉम्प्रोमायज करपाची आमची मात सुद्दां तयारी ना. कारण म्हादयचें उदक ज्या पद्दतीत गोंयाक मेळटालें तितके उदक गोंयाक मेळपाक जाय हेजेर आसा. बट ड्यू रिस्पेक्ट टू द म्हादय ट्रिब्युनल तांच्यांनी दिल्लो ताजो आदर करून आमी तरी सुद्दां आमी सुप्रीम कोर्टाक जे अपील केला, सुप्रीम कोर्टात जो आमचो स्टँड आसा त्या स्टँडाचेर आमी फर्म आसा अजुनूय बी. कोणूच आमचे कडेन खंयच्याच ह्या विशयाचेर कोणाच कडल्यान उलोवप जावंक ना. सीएम कल आने वाला ऐसा कुछ सूचना पड़ा? बिल्कुल नहीं है. कर्नाटक मुझे तो कोई इंटीमेशन नहीं है और वो नहीं आ रही. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. पर्यटन मळार मुळाव्यो साधन सुविधा आणि बाकीच्या काय कामाचे बुन्यादी फातर बरोवप तशेंच कांय प्रकल्पांची उक्तावणां बिरेस्तारा जाली. पणजे पाट्यार मिनी कन्व्हेन्शन सेंटरांत सुवाळो जालो. केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रल्हाद सिंग पटेल, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, पर्यटन मंत्री आजगावकर, थळावे मंत्री आणि आमदार जीसीडीसीचे संचालक आशिल्ले. अणजुणा, कानोळे, मोर्जे वाठारांत बांदिल्ल्या वेगवेगळ्या प्रकल्पांचे उक्तावण केला. गोवा पर्यटन मोबायल ॲपूय लॉन्च जाला. वहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए, वहाँ पे चेंजिंग रूम होना चाहिए, वहाँ पे लॉकर सिस्टम होनी चाहिए. हमें कुछ जगह पे ऐसा ऑब्जेक्शन मिलता है जो सीआरजेड हमको परेशान करती है, एनजीओ परेशान. ये फैसिलिटी कैसे लाना, इसलिए सेंट्रल से होता है उतना ये कायदा बना दो. हम लोग अभी ज्यादा करके डिपेंड सेंट्रल पे है क्योंकि हमारी माइंड्स बंद हुई है, जो हमारी इकोनॉमी है वो स्लो डाउन हो रही है और हम लोग डिपेंड अभी सेंट्रल के ऊपर है. हमारा चीफ मिनिस्टर रात दिन काम कर रहा है. ये हर काम में पैसा चाहिए, पैसा नहीं तो कुछ नहीं. और हमारे आशा शुभ दिल्ली में है. Some people are against casinos, but casinos is also an added attraction. It's a unique experience for a newly married couple or a family which comes down to Goa. They want to see what is this casino all about. I'm not promoting casino, but it is also attracting tourists to Goa. जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स है उनने और भी बातें कही. उन्होंने कहा कि साहब होटल्स की जीएसटी का रेट भी कम होना चाहिए. वो सिफारिश पर्यटन मंत्रालय ने सरकार को की है और मुझे विश्वास है कि उसमें सकारात्मक हमको परिणाम मिलेंगे. मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है, बल्कि मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि स्वदेश दर्शन में सबसे अच्छा और समय पर काम आपने पूरा किया. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिसने पहले पैसा खर्च नहीं किया उसको दूसरे किसी प्रोजेक्ट को देने की जरूरत नहीं है. ये बड़ी सख्त निर्देश है. इसलिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने पहला चरण पूरा किया है और दूसरे चरण में भी आपकी प्रगति बेहतर है. और माननीय उप मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि पैसा मिलना चाहिए. आप दूसरा चरण पूरा करिए, तीसरे चरण का पैसा जरूर मिलेगा. टुरिस्टाच्या बाबतीत आम्ही पळयता की सर्व्हिस दिताना आनी हे पळयत जाल्यार तितूरय बी परत मोर दॅन 50% आर द आउटसायडर्स. आमच्या टुरिस्टीक गायड आसत, टुरिस्टीक सर्विसीन आसत. हे चडांत चड जेन्ना गोंयकार येतले तेन्नाच आमी इंडस्ट्री आनीक ग्रो करपाक शकतले. हांव कित्याक म्हणटा तर जेन्ना भायल्या लोकांचेर कितले आमी डिपेंड रावतले, कारण ताजेर आमी कंट्रोल दवरपाक शकना. त्या खातीर गोंयकारांनी ही इंडस्ट्री हातांत घेवपाक जाय. आयज पर्यंत कितल्योश्योच इंडस्ट्री ह्यो आमच्या हातांतल्यान गेल्ल्यो आसा आनी ताका लागून ताजे दुश्परिणामूय बी प्रत्येक फावटी आमी भोगलेले आसा. हे दुश्परिणाम जर आमकां भोगपाचे ना आनी इंडस्ट्री आनीक फ्लरीश करपाक जाय. असोच
जाल्यार आमकां त्या पद्दतीत काम करपाक जाय. स्विमींग कोच गांगुलीच्या कांडा उपरांत गोंयच्या स्विमर्साच्या फुडाराचेर प्रश्नचिन्ह. नॅशनल आनी हेर सर्ती तोंडार आसतना कोच ना. खेळां मंत्री बाबू कडच्यान मातूय अपेक्षा ना. मुख्यमंत्र्यान तरी लक्ष घालचें. कोच बेगीन दिवचो. चलयांक बायल ट्रेनर नेमची म्हणून आपाच्यो मागण्यो. नॅशनल स्विमींग फेडरेशन आनी गोंयच्या संघटनेचो अध्यक्ष दिगंबर कामतीन ग्लेन मार्काक इंडियन स्विमींग फेडरेशनाचो स्पॉन्सरर म्हणून घेतलो. तांणी बाकीच्या राज्यांनी स्विमींग अकादमी घाल्यो. गोंय मात सुक्यार. स्विमींग एसोसिएशन ऑफ गोवाचो प्रेसिडेंट जो आसा दिगंबर कामत आनी स्विमींग फेडरेशन ऑफ इंडियाचो प्रेसिडेंट जो आसा तो दिगंबर कामत. पण त्यांनी कितें केलें, ग्लेनमार्क फार्मास्युटिकल्स ही व्हडली कंपनी, ह्या दिगंबर कामतीन कितें केलें, ताका हें करून ऑफिशियल स्पॉन्सर ऑफ स्विमींग एसोसिएशन ऑफ इंडिया. आनी हे ग्लेनमार्कान दिल्लीन, बॉम्बे आनी बेंगलोराक एकेडमीज उगडल्या, टॉप लेवल एकेडमीज. आयज ही एकेडमी गोंयांत ना. कित्याक? वाय दिगंबर कामत इज नॉट एबल टू ब्रिंग ग्लेनमार्क इन गोवा. सो आमी आयज रिक्वेस्ट करता चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, नॉट बाबू आजगांवकर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, ताका आमी रिक्वेस्ट करता, फोन मार ग्लेनमार्काक आनी सांग ताका सेट स्विमींग एकेडमी इन गोवा and train these 60 students of us who are sitting at home now without coach. आमचो पयलो प्रश्न, गोंय सरकार आनी खास करून बीजेपीचो सरकार स्पोर्ट्साक लागून कितें करता गोंयांत? कांयच करिना. 60 भुरग्यांक तो म्हणटा घरा बसचें पडलें. हांव घरा बसचें पडलें म्हणून हांव म्हणटा तांकां रस्त्यार उडयल्या. तांचो फुडार काबार केला. सो तुमी फक्त तरणाट्याचो फुडार काबार करीत आसा, गोंयचो स्पोर्ट्स काबार करीत आसा. तुमी फक्त कोणाक आपल्या पार्टेन हेवटेनसून तेवटेन हाडपाचो आनी खंय सेटिंगां करपाची इतल्याचेरूच तुमचें लक्ष आहा. तुमकां आनी कांय कळना. आतां हांव तुका विचारता दिगंबर कामत, स्पेशली तूं गोंयचोच न्हू, तूं नॅशनल फेडरेशनाचोय प्रेसिडेंट. तुका विचारता हांव, तूं कितें करता हाचेर? ही 60 भुरगीं, जी 20 भुरगीं नॅशनलाक मॅडल्सां मेळोवपाची आसात, तुमी कांयच करिना जाल्यार तूं ओग्गी बसला. तुजे ह्या पार्टेनसून त्या पार्टेन वचपाचें तुजोय हात आसता अशें दिसता. तूं भुरग्यां खातीर कितें करता? स्विमिंगा खातीर कितें करता? यू आर जस्ट ऑक्युपायींग द चेअर. सो वी डिमांड with the government and especially Pramod Sawant, because as Sunil has said, this sports minister is totally inefficient, only worried about what is the infrastructure because he gets something on there. So we are demanding that immediately a coach should be sanctioned, even a lady coach should be sanctioned for female children. आणि जर तुमच्याकडे हे चलना, तुमच्याकडे राज्यूय चलना, काय चलना, जर हे स्पोर्ट्सूय तुमच्याकडे चलना जाल्यार हो पर्टिक्युलर सेक्टर, हो विभाग स्विमिंगाचो खंयच्या तरी प्रायव्हेट सेक्टरा कडेन सोंपयात. इतले मजगती मोगोच्या केतन भाटीकारानूय गांगुली प्रकरणा वेल्यान देख घेवन चलयां खातीर स्विमींग धरून हेर खेळांनी वेगळे बायलांचे कोच दवरचे म्हूण मागला. सेपरेट चलयांचो कोच आसचो आनी चलयां खातीर सेपरेट कोच आसचो. कित्याक एक तांच्या ऑब्जर्वेशनांनी गजाल्यो जाल्ल्यो जाय. जशें स्विमिंगाक जाला तशें खंयच गोंयांत आय वर्क फॉर स्पोर्ट्स, सो बायलां खातीर चलयां खातीर वेगळे कोच आसचे आनी दादल्यां खातीर दादल्यांचे वेगळे कोच आसचे. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी आनी विवेक प्रभू. अनंत चतुर्दश जाली. फुडल्या वर्सा परत येवपाचे उतर दिवन 11 दिसांचे सार्वजनीक गणपती गंगेच्या वाटेक लागले. गोंय धरून कोकणाचो चवथीचो सीझन सोंपलो. ढोल, ताशे, फोग आनी मोरयाच्या गजरान सार्वजनीक गणपतीचे सांजे थाटान विसर्जन. पुण्या मुंबईत तर कसबा आनी लालबागचो राजा धरून मानाच्या गणपतींच्यो मिरवणुको पळोवपा सारक्यो. पळयात सार्वजनीक गणपतीचे विसर्जन.
गणपती बाप्पा FC गोवान बिरेस्तारा प्री सीझन ट्रेनिंग सुरू केली. 6वे ISL खातीर कोच सार्जिओ लॉबेराच्या मार्गदर्शनाखाला बांबोळे स्टेडियमार FC गोवाचे ट्रेनिंग सेशन जालें. ह्या वर्सा सुपर कप राखून ISLचे वस्तादपण जोडपाचें टार्गेट कोच लॉबेरान दवरलां. पोरू FC गोवान फायनलींत बेंगळुरू आड हरयल्ले. पूण उपरांत सुपर कप जिखून FC गोवाच्या इतिहासात पहिली ट्रॉफी लॉबेराच्या टीमीन गोंयांत हाडली. I am very happy to the last season. I think it's good for us, the first trophy, the story of the club. But next season is a new season and everything is different. The teams are different, we are different. But the expectation about the people to improve the last season is very difficult for us because only it's possible to improve last season when the team is possible to win 2 trophies, and I think till now nobody is possible to win 2 trophies in India, no? But for us the most important thing is to work together, hard work, and very excited to achieve for our fans, for our club, the trophies and the different things the same the last season. But it's very difficult to improve the last season. I am clear and honestly I think it's very difficult. It's very important as a coach to keep the squad the last season because they know my style, my idea, my different things as a coach is good, no? But for example, it's difficult to retain the players the level of Coro and the other players the highest level because all teams want these players, no? हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.